ओके. बिचोली हांगासर एक हायर सेकंडरीन जी क्लासीस चालू आसली आनी क्लासीस चालू आसतनाच अचानकपणे विद्यार्थ्यांक फाटल्यान बसलेल्या भुरग्यांक एक उग्र असो वास येवपाक लागलो आनी त्या वासाच्या निमतान तांकां त्रास जावपाक लागलो आनी श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागलो. ताका लागून तेंच्या ज्या क्लासीन जे टिचर आशिल्ले टिचर आनी जी भितरली शिक्षिका तेंच्यांनी तांकां एम्ब्युलन्साची ना वाट पळयता क्रिटिकल कंडिशन जाणून तेंच्यांनी बेगिना बिचोलीच्या हेल्थ सेंटरान तांकां हाडलें. ज्या पद्दतीन तांकां हांगासर हाडलें त्या पद्दतीन तांकां तेंची प्रकृती खरकत चिंताजनक आशिल्ली आनी हळू तेंची 11 भुरगीं तेंची चिंताजनक स्थिती आशिल्ली तेन्ना तांकां हांगा बिचोलीच्या हॉस्पिटलांत हाडलेली. आनी तरी जेन्ना तांकां कंडिशन ट्रिटमेंट दिलें कंडिशन तांकां मातशें बरी जाल्ली पण परत तेंची कंडिशन मातशी खालावली भशेन दिसली आनी तांकां 11तली 9 भुरगीं जे आसा ती आजुले हॉस्पिटलान शिफ्ट केलेली. ह्या बाबतींत बिचोलचे आमदारांनी दखल घेतलेली आसात. परत पोलीस आनी मॅनेजमेंट स्कुलान हेंच्यांनी सुद्दां ह्या बाबतींत कारवाय केली वयतली आनी जो कोण हेच्या फाटल्यान जो सूत्र आहा ज्या ह्या बाबतींत जाला तेजी सुद्दां कारवाई केली वयतली अशें चल्लेलें आसा. स्टुडंटां खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.